राज्यात देशान दरवाडीक लागून लोकांचे त्रास चालू असताना सामान्य लोकांक आनीक एक धपको बसला। 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडराच्या दरान 50 रुपयांनी वाढ जाल्या, जाल्यार 5 किलांच्या सिलिंडराच्या दरान 18 रुपयांनी वाढ जाल्या। 19 किलांच्या व्यापारी सिलिंडराचे दर मात 8.50 रुपयांनी देंवल्यात। जुलै 2021 सावन सेगीत 8वे फावटी एलपीजी सिलिंडराचो दर आयओसीन वाडयल्ल्यान लोक बेजारल्यात। तशेंच सरकारान घरगुती आनी वेपारी एलपीजी सिलिंडराच्या दरान वाड केल्ल्यान विरोधी पक्षांनी लेगीत सरकाराचेर टिकांचो फार केला। मजगतीं जुलै म्हयन्यांत एलपीजी सिलिंडराच्या दरान जाल्ली ही दुसरी वाड। ह्या आदी 1 जुलयाक 19 किलांच्या एलपीजी सिलिंडराचो दर 198 रुपयांनी देंवलो।